निवेदन हांगा सभागृहांत करपाक सोदतां. सगळ्यांक एक कळयता, काल एक इन्सिडंट घडलो. काल ह्या सभागृहाचे आदले आमदार आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हाणें म्हजेर बिनबुड्याचे आरोप केले आनी सभागृहात आनी हांगा आतां सभागृह चालू आसा. अशें आसतना म्हणजे एक विशेष अधिकार आनी एज ए सभापती म्हणून हांव वोट करता आसतना म्हणजे ताणें केल्लो अपमान आसा. त्यामुळे तुमकां कळीत करता की ताका हांगा आफोवन आसना ताका जाब विचारतलो. दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे जे प्रसार माध्यमाक खंयचीच गजाल प्रसारीत करपा खातीर बंधन ना, पण तरी सुद्दां अश्यो कांय गजाली घडटा त्यो तांणी चॅक करपाची गरज आसता. आनी आज विशेश करून अधिवेशन चालू आसतना विशेष अधिकार आनी त्याच बरोबर सभागृहाचो अपमान जावचो न्ही हें इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी प्रेस म्हणजे प्रिंट मिडिया हांणी जापसालदारकी घेवपाची गरज आसा. आनी तशी जर तांणी वागले आसत जाल्यार ख्यास्त जावंक शकता. हें निवेदन हांव तुमकां सगळ्यांक करता. शेनवारा 3:30 सभापतीच्या चेंबरात हाजीर रावचो म्हूण सभापतीचे आदलो आमदार प्रकाश वेळीपाक समन्स. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.